हर घर तिरंगा मोहीम जाली। भाजपाचे सगळे मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी तांच्या घराचेर तिरंगा उबयलो। जायते कडेन तिरंगा रॅली काढल्यो। लोटले तिरंगा रॅली काडचे पयलीं मेळत थंय आनी आपल्याक जाय तशे तिरंगा झेंडे लायले। लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिसून येता। भारतीय ध्वज संहिता 2002 प्रमाण तिरंग्याचो मान राखप गरजेचो, पूण लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो कसलोच मान राखिल्ल्याचे दिश्टी पडना। तिरंगो झेंडो लायतले जाल्यार कांय मार्गदर्शक सुचोवण्यो पाळच्यो पडटात। झेंडो सदां सरळ आनी स्पश्टपणान दिसतलो असोच लावपाक जाय, पूण लोटले खांब्यार लायिल्ले झेंडे आडवे जाल्यात। दुसरी गजाल, खांबे आनी बिल्डिंगांचेर झेंडे लायतले जाल्यार झेंडो हेर वस्तू परस उंच आसपाक जाय, मात हांगा झेंडे खांब्यार कमी उंचायेर लायल्यात। झेंडो देंवयतना तो वेवस्थीत आनी सन्मानान देंवोवचो पडटा, पूण जर हे झेंडे काल लायिल्ले जाल्यार ते कालूच काडपाक जाय आशिल्ले, मात ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचे दिसून येता। नमस्कार, हांव आसा लोटले गांवान म्हणजे बोरे पूल काडून जे जंक्शन मेळटा ते एक्झॅक्ट त्या जंक्शनाचेर आसा। आनी तुमी जाणा आसतले काल 15 ऑगस्ट जालो। सगळ्यांनी 15 ऑगस्ट व्हडा उमेदीन जो आमचो स्वतंत्र दिन आसा तो मनयलो, पूण तितून भितर एक तुमकां दाखोवपा सारकी गजाल म्हणजे जे हर घर तिरंगा ही जी कॅम्पेन जी सरकारान काडलेली, म्हणल्यार घरान घरान तिरंगा लावपाचो ही जी कॅम्पेन काडलेली, सो हेचेर बारीक बारीक झेंडे जे असतात ते घरान घरान पावतात। तशेंच जे ह्या जंक्शनाचेर खासियत म्हणजे हे जे झेंडे आसात ते झेंडे हांगा ह्या जंक्शनाचेर हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात। खुबशे झेंडे हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात। आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना झेंडे जेन्ना खांब्याक लायतात तेन्ना खंय तरी तेजे जे नॉर्म्स असतात ते पाळटलो कोण असो प्रश्न येता। कित्याक झेंडा जेन्ना म्हणटात तेन्ना ताका घडी करपाक सुद्दां घडी करून दवरपाचो सारको आसता, आनीक ताका सांजचो काळोख जावचे पयलीं काडपाक जाय आसता। सो अशे खुबशे तेजे कायदे असतात, पूण ते सगळे पाळटलो कोण? हांगा तुमी पळोवंक शकतात झेंडो सदांच आमचो झेंडो म्हणटात भारताचो झेंडो सदांच ताठ मानेन उंच असो रावपाक जाय। सदांच आमी ह्या शाळेन सावन आमी शिकलेले आसात की झेंडो जो आसा तो ताठ मानेन उंच आसपाक जाय, पूण हांगा पळोवपाक अशें दिसता की त्यो बेश्टी सादी गुडी लायलेल्या भशेन कोणे हांगा लायिल्ले आसात। पूण आतां 15 ऑगस्ट जालो, आयज 16 ऑगस्ट, पूण हे झेंडे काडटलो कोण हो प्रश्न येता। आनी हे झेंड्याक पळयले जाल्यार खूब अशे विचित्र अशें दिसता, कित्याक अशे आडवे पडलेले म्हणत मान बावकोन अशे झेंडे जे आसात ते हांगा लागलेले आमकां दिश्टी पडटात। सो खंय तरी प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। आनीक अशे जे झेंडे लागलेले आसात हर घर तिरंगा म्हणून जी कॅम्पेन आसा ती आयकपाक सुद्दां बरी दिसली, पूण तेजे वांगडा जे कितें रुल्स आसात ते रुल्स खंय तरी त्या लोकां कडेन पावपाक जाय। आनीक ते रुल्स पावले शिवाय त्या घरान झेंडो पावपाक जायना। आनी हेजेरूच खंय तरी आमचे जे खरे जे राष्ट्रप्रेम जो आसा तो राष्ट्रप्रेम आमकां हेजेरूच दिश्टी पडटलो। अशे झेंडे जे आसात ते झेंडे खांब्याक लायले किंवा घराक सुद्दां समज लायले आनीक मागीर ते कितलेशेच म्हयने तशेंच उरतात, तेंचो रंग वयता, तशें आमकां जाल्ले ते पळोवपाक बरें दिसना। म्हणून हेचेर खंय तरी सरकारान सारकें वेवस्थीत लक्ष दिवपाचें। आनी ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा म्हणजे जी डिपार्टमेंट आसा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर हे सगळें पडटा तेणी हे जे झेंडे आसात ते खंय खंय गांवांत लागलेले आसात ते काडून वेवस्थीत दवरचे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।